तुमकां सगळ्यांक आमी व्हेरी अर्जंटली हांगा आपयली की प्रेस एड्रेस करपाक तुमकां म्हायती केली समजली काय खबर ना। 2021 आमची पुष्पा विर्डीकर वार्ड नंबर 4 तिणें म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन लढयल्लें आनी तिच्या विरोधात आसली गोवा फॉरवर्डाची पुजा नायक। सगळ्यांक खबर आसली की पुजा नायक जी सर्टिफिकेट होल्ड करता कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसीची ती बोगस आसली। ताजे पयलीं नर्मदा कुंडयकारान आपलें इलेक्शन लढयल्लें 15 वार्डां भितर 9 वार्डां भितर। पूण त्या वेळार ते डॉक्युमेंटेशन सर्च करपाक सोदपाक खूब वेळ गेलो आनी आमकां फुडें चॅलेंज करपाक मेळना। आमची जी म्हाजी सायडीक उबी आसा पुष्पा विर्डीकर हाणें सोशल वेलफेरा भितर ही सर्टिफिकेट बोगस म्हणून चॅलेंज केली। 4.5 वर्सां आमकां लागली ही सर्टिफिकेट बोगस म्हणून प्रूव जावपाक, पूण शेवटी दामबाबाच्या पांया कडेन अन्याय जाता ते न्याय मेळटाच। गोवा सरकारान न्याय दिलो म्हणून गोवा सरकाराचे आभार, दामबाबाचे उपकार। गेल्या 8 दीस पयलीं 26 तारखेक सोशल वेलफेरान ही सर्टिफिकेट नल एंड वॉइड म्हणून डिक्लेअर केली। ही ऑर्डरीची कॉपी कन्सर्न डिपार्टमेंट डीएमई आणि बाकी सगळे डिपार्टमेंट इलेक्शन कमिशन सगळ्यांक धाडली आणि डीएमईन 2 तारखेक ऑर्डर काढली की पुजा नायकाक हांगा मडगांवच्या म्युनिसिपालिटी भितर कावन्सिलर म्हणून येवपाक मेळना। सी इज डिस्क्वॉलिफाय, सी इज टू बी कावन्सिलर, डिस्क्वॉलिफाय जाले म्हणून हे डिक्टेट तुमकां आमी करपाक हांगा आपयल्यात। आतां ओबीसी एससी एसटी हे जे रिजर्वेशन मेळ्ळा ते बाबासाहेब आंबेडकराच्या कॉन्स्टिट्युशनान दिल्ले ह्या सर्वसामान्य लोकांचेर अन्याय पयस करपाक लागून दिल्लें रिजर्वेशन कोणी जर आपले बुद्धी वापरून कोणी जर आपला पैसो राजकारणाचो बळ वापरून जर अशी करता जाल्यार हो ओबीसी समाजाचेर जाल्लो मोठो अन्यायच न्ही तर फुडें वचून हांव म्हणटा की हो अपमान। कारण हो हे सर्वसामान्य लोक हांकां कॉन्स्टिट्युशनान अधिकार दिला। 2 वर्सां काळा पासून ह्या लोकांचे अधिकार अन्याय जाला ते डिस्करेज जाल्यात, पूण त्या समाजाक उबी रावपा खातीर केल्लें प्रोविजन आमी जाय तशी ओबीसी सर्टिफिकेट हाडटले, आमी जाय तशी एससी हाडटले, आमी जाय तशी एसटी हाडटले, तुमी आमगे कांयच करूं शकना। हो भ्रम ह्या लोकांक आसलो आनी दिसतालें मी तांकां की जावची ना, हे सदां फुडें 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 वचत रावतले। पूण दैव कृपेन गोवा सरकाराचे आमी आभार परतून एकदां मागता, हे पयस जालें आनी पुजा नायकांची सर्टिफिकेट घेतली आनी आमच्या ओबीसी समाजाच्या आनी इतर ओबीसीचेर अन्याय जालो तेजो आमी निषेध करता आनी ताजे फाटल्यान असले मास्टर माइंड ताजोय बी आमी निषेध करता। आतां पुष्पा विर्डीकर उलयतली, सायमल्टेनियसली सगळे म्हाजे साथीदार आसले उलयतले। तेंच्यांनी चॅलेंज केले, तुमी परत चॅलेंज करतले, कोर्टान तेंच्यांनी चॅलेंज केले ती हय ज्युडिशियरी जी आसा थंय वचपाक सगळ्या नागरिकाचो अधिकार आसा, ते खंय वचूं। मोरली हांगा डिफीट जाली न्ही, फुडें पळय कितें जावपाचें तें कायद्या दृश्टीन जातलेंच, थंय बी डिफीट ती जातलीच, पूण सद्या मोरली डिफीट जालें। फुडें मागीर उलयता सरसेची तालुका भंडारी समाजाचे अध्यक्ष। ही जी आता 2021 केस जाल्ली तेजे 21 ताणें सर्टिफिकेट घेवन आशिल्ली भंडारी समाजा कडेन। ताजे पयलू जे इलेक्शन जाल्लें 15 जाल्लें तेन्ना सर्टिफिकेट घेतले अशें आमचे नदरेक हेजे तेन्ना म्हाका समन्स येयलें आमच्या भंडारी समाजाक क्रायम ब्रांच, तेन्ना आमकां आपयल्या पूण आमी योग्य तो स्टेटमेंट दिलो। कित्याक जेन्ना तेणें आमकां पेपर दाखयले तेजे सारके दाखोवन दिताले की पुजा नायक हे भंडारी समाजाक पडना म्हणून। आनी ताणें आमकां भरपूर क्वेश्चन केलें पूण कितें कोण आशिल्लो कितें हेजें सगळें आशिल्लो त्या टायमार हांव नाशिल्लो अध्यक्ष म्हणून। पूण ही जी ऑर्डर दिल्या गव्हर्मेंटान आनी सोशल वेलफेराच्यान दिल्या हेजे खरें हांव वेलकम करता। जे जे लोक हांगा बोगस सर्टिफिकेटी घेवन आपूण भंडारी समाजाचो जावं तो ओबीसीन पडनासतना आपूण ओबीसीन म्हूण दाखयता, हेका एक धडो शिकपा सारको आसा। आनी तसोच जितलो घेणारो आसा तितलो घेणारोय दोशी आसा। हे गव्हर्मेंटान हेजेर सविस्तर इन्क्वायरी करची, हेजे मुखार हे प्रकार घडचे न्ही हेजी सगळ्यांनी दखल घेवची। आनी वार्ड 4तल्यान हांव इलेक्शन लढतालें बीजेपीची पॅनलाचेर। पुजा नायक हे म्हजे हे आशिल्ले, ताणें बोगस ओबीसी आमची सर्टिफिकेट लावन इलेक्शन लढलें। पूण हें हांव हें करता की 4.5 वर्सां जाली हांव हे बद्दलची केस लढटा, पूण देवान म्हजेर न्याय केलो, हें केलें ना, तेजेच देवाचेच हांव आभार मानता। फातोर्डा भाजपा मंडळाची एक निश्ठावंत अशी कार्यकर्ता
आनीक आमची भारतीय जनता पार्टीची वॉर्ड नंबर 4ची ही आमची मडगांव नगरपालिकेची उमेदवार आशिल्ली आनीक हो वॉर्ड जो आसा तो ओबीसी महिला खातीर रिजर्व आसलो आनीक हे गोवा फॉरवर्ड पार्टीन पुजा नायक म्हणटा ताका बोगस सर्टिफिकेट अरेंज करून तेंचे गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या बॉसान ही एक फटींगपणां केल्ली आसा आनी हो सगळ्या ओबीसी उमेदवारांचेर हो अन्याय जाल्लो आसा आनी अशें चलपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळे ओबीसी एसटी सगळ्या समाजाचेर हो अन्याय जावन आसा आनी हो हांव मंडळ अध्यक्ष ह्या नात्यान आमच्या सगळ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्या सगळ्यांच्या वतीन हांव ह्याचो निशेध करता आनीक आमचे गोंय सरकाराचे हांव धन्यवाद म्हणटा तांकां न्याय दिल्या बद्दल. तू एक कावन्सिलर आशिल्ली न्ही गोवा फॉरवर्डाचे, तेन्ना अन्याय जाता म्हणून तुका अन्याय कळना? जाता म्हणून आमकां म्हणून आमी सोडले न्ही. म्हणून सोडलं. आता शेवटी 4 वर्सां नंतर हो न्याय मेळ्ळा. कॉन्टेस्ट करपाची ना बेन